बासशी कुंगनी बासशी आमची बास कुंगनी बासशी. मोगाच्यानो तुमकां सगळ्यांक आमची भास अशी या कार्याक स्वागत. या कार्यांत फाटल्या थोड्या वांट्यांनी आमी वेगवेगळीं उतरां घेतिल्लीं. वापर आमचो उलयता आसतना आनी तशेंच बरयता आसतना सारको जायजे आनी तीं उतरां सारके रितीन वापरीचे अशें आमी गुमान व्हरूंक पळयल्लें. तुमकां तें सगळें समजलां. आनी आज आमी आनी एक वापरांत जावची ल्हानशी सूक अशी आसा ती घेवया. ती जेराल रितीर सगळ्यांनी आसा अशें न्ही, पूण जायत्या मनशां कडेन आसा. ती आमी सोडूंक जाय. एकवड्यांत उलयता आसतना क्रिया चूक घडना. पळया, तूं कर, तूं व्हर वा तुमी करा असले कडेन तीं उतरां तशीं आसात. अली उतरां क्रिया जायतीं दिवयेत. कर, व्हर, मोर, पड, जेव, दी अशें. तूं म्हणून वा एका रुपान एक व्यक्ती आसतना वा एक वचनांत वापरतना आमचे कडेन चूक घडना. म्हळ्यार तूं दी, तूं वच, तूं बस, तूं चड, तूं देव, तूं माग. पूण तुमी म्हणून म्हणटा आसतना आमचे कडेन जायतीं जाणां चुकीन वापरतात. तुमी चडा, मागा, वचा, बचा हीं हाची सारकीं रुपां, पूण जायत्या जाणांनी तुमी चडया, तुमी मागया, तुमी वचया, तुमी बसया अशें म्हणून वापरचें आसा. हें तुमी आयकलां आसतलें. त्या रुपांत आमी वापरता पळय ती आमची चूक. ही चूक आमी सारकी करूंक जाय. तुमी वचा, तुमी बसा, तुमी वाडा, तुमी चडा, तुमी मागा अशें येवंक जाय. शिवाय मागया, वाडया, चडया अशें न्ही. हें चुकीचें रूप आमी सारकें करूंक जाय. आनी अशें आमची कोंकणी वा आमी उलयता ती कोंकणी सगळ्यांनी उलोवच्या कोंकणीक लागीं हाडूंक वा हातूंत एक प्रमाण रूप हाडूंक, प्रमाणीकरण उद्देशी वावर करूंकय आमी उक्तें मोन दाखोवंक जाय. स्टँडर्डायजेशन हें गरजेचें आसा. असल्या प्रयत्नांत आमी आतां हांवें सांगिल्लीं तीं उतरां वापरता आसतना गुमान दिवया आनी मोतींत धरया. आदलीं उतरां कशें आमी शिकल्या तशें हेंय उतर ह्या फुडें वापरता आसतना वा ही चूकय फुडें जायना तरले बरी पळोवंक आमचे प्रयत्न आसूं दी. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमची बासशी कुंगनी बासशी आमची बास कुंगनी बासशी.